परत एक फावट येवकार तुमकां आमचे बरोबर आसात मोहीन बाब. दुसरी एलिगेशन जाता ते म्हळ्यार तूं आनी पर्रीकार खूब लागीं आयल्यात, तुवें पर्रीकारा बरोबर सेटिंग केलां आनी त्या सेटिंगा लागून तूं खंय तरी पयस पयस रावता. चय मोविन सारके लिडरा सेटिंग करपाची गरज ना. आनी जे मुखेलमंत्री आसा व जे मनोहर पर्रीकर आसा तांकां सेटिंग केला आनी ताका लागून लागीं रावता हें म्हणपाची तांकां गरज ना. जे दिसा हें जालें विड्रॉल जालें तुमकां सांगता हांव रावता मॉडल स्टेटस करंजाले म्हणजे दोनापावल थिंगा इतलो उजो पेटोवन स्मोक येतालो सगळे दोनापावल खबर आसा ते सगळे लोक म्हाजे घरा आयले प्लीज कितें तरी कर म्हण. आनी जेन्ना ते लोक म्हाका एप्रोच जाले हांव रोखडो मुखेलमंत्र्या एप्रोच जालो आनी संडे आसतना नेक्स्ट डे संडे तेणें अपॉयंटमेंट दिलो रोखडो आनी रोखडो दुसरो अपॉयंटमेंट मंडे दिलो आनी आपण थिंगा सायटीर येता रोखडेच आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिता ते लोकांक तेणें सांगिल्लें. आतां इफ समबडी एक्ट्स प्रॉम्प्टली एकॉर्डिंग टू माय वर्ड आनी आपयले ते प्रमाणे येता तेका हांवें एप्रिशिएट करपाचो काय कंडेम करपाचो हांव तुमकां विचारता. आनी हितून पॉलिटिक्स कितें आसा थिंगा इतलो वास घाण मारता आनी सगळो थिंगा धुंवर येता लोक सीक पडटा तें ताबडतोब एटेंड करपाक जाय. म्हाजे सांगणे प्रमाणे तेणें ताबडतोब एटेंड जालो आनी खऱ्यांनी तेणें बरी एफिशियन्सी दाखयली आनी एफिशियन्सी दाखोवन तरी एक्ट केलें ते लोकां पासत आनी हांव रावता थिंगा म्हाजें कर्तव्य जावन आसा ते लोकां बरोबर वचपा. आतां कोडताली बाय इलेक्शन आसा म्हूण ते लोक जेन्ना म्हाजे घरा येता ना 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 कोडताली बाय इलेक्शन हांव तुमचे बरोबर येना हें योग्य आसा सांगप. काँग्रेसींतलेच कांय जाण म्हणटात की मोविनाक आनी पर्रीकारा इतली लागीं आयल्या कारण मोविनाची फायली पयलींची तुगे पर्रीकार भायर काडत म्हणून आनी दाबोळी भितर आपल्याक जाय तितली कामां करून घेवपा जाय म्हणून मोविन सामको लागीं लागीं रावता म्हणून. दोन विशय तुमी काडलेले आसा. एक म्हणल्यार पयलींच्यो फायल्यो वयर काडटलो. तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता ज्यो केसीस म्हाज्यो आशिल्ल्यो आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज 5 केसींतल्यो 4 केस काबार जाल्ल्यो आसा. आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज म्हळ्यार कितें म्हाजेर केन्ना केस नाशिल्लीच ती पॉलिटिकल मेशिनरी ऑर ऑफिशियल मेशिनरी आनी पुलीस मेशिनरी यूज करून म्हाजेर घातलेली. ऑफकोर्स म्हाका खूब कश्ट कोर्टान धांवचें पडलें हायकोर्टान वयचें पडलें सुप्रीम कोर्टान वयचें पडलें. आतां एक लिमनी केस सुप्रीम कोर्टान आसा दॅट ऑल्सो दे हॅव स्टेड द प्रोसिडींग्स बाय ट्रायल कोर्ट आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज म्हणजे चार्ज करचे आदी म्हणजे मेन ऑफेन्स जे म्हाजेर घातलेलें तितून हांव क्लियर आसा. सो दीस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी ती ऑटोमॅटीक भायर पडटली. आतां कशें कित्याक मॅच फिक्सिंग करपाक जाय ओ कित्याक ताका लागीं जावपाक जाय केन्ना म्हाजेर कांय आरोप ना जाल्यार नंबर 1 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कामां करपा खातीर मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो आसा सगळे ऑपोजिशन आमदारूय इक्वल ट्रिटमेंट दितलो आख्खे गोंयचो आपण विकास करतलो. हांव वयता तिंगा सांगता जेन्ना तेणें अशें म्हणलेलें आसा तुमी भियेनाका तो आमची कामां करतलो म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक सांगलां. पयरूच एक दीस हांव तेजे कडेन गेल्लो वेगळी कामां घेवन रस्त्याची जावं बाकीच्या जावं जे रिमार्क तेणें मारला ताबडतोब सगळे मूव जावपाक लागले. म्हणजे आय वॉज सीइंग अ सी चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वे थिंग्स वर्क. So you are now saying that BJP government is functioning better than the earlier Congress government? See, it is too early to comment on that and pass your judgment. But from initially little what I have learnt, truth will remain truth. He is acting fast, swiftly and fast and trying to solve Goa's problem, though there are many problems to be solved. आनी तें खरें उलोवपाक म्हाका कांय हें लागना. आतां म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीची कामां जी तूं म्हणटा सगळ्यांची अपेक्षा आसता. आज पयर म्हाका 2 पंचायत लागता चिकाली आनी बोगमालो. हांव तरी कामां करना आशिल्लो. इफ आय डोंट डिलिव्हर पीपल वूड नॉट हॅव इलेक्टेड माय पीपल. चिकालीम आय गॉट 10 out of 11 पंचीस इलेक्टेड. इन बोगमालो 4 out of 5 पंचीस इलेक्टेड म्हणजे आमकां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळ्ळा म्हणजे ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप. थिंगा बीजेपीन आपले कॅन्डिडेट घातलेले आमचे तरी मॅच फिक्सिंग आसले. बीजेपी कॅन्डिडेट कित्याक घातलेले कित्याक तेंचे लोक भोंवले. दे ऑल्सो ट्राय टू बिल्ड अप द बेस. इट इज नॉट दॅट देर इज मॅच फिक्सिंग एंड दॅट वी हॅव कम टुगेदर. वी हॅव कम टुगेदर बिकॉज एज अ चीफ मिनिस्टर ही बिलोंग्स टू एवरीबडी. ही डज नॉट बिलोंग ओनली टू बीजेपी और ही डज नॉट बिलोंग ओनली टू अ फ्यू पीपल. चल्ल्यात त्यो काँग्रेसींतल्यानच भायर घालतात. म्हाका एक गजाल सांग सद्याक पार्टीचें ऑर्गनायझेशन जें आसा तें जर जाग्यार घालतलो जाल्यार कितें करपाक जाय? चेंज जीपीसीसी प्रेसिडेंट तें तुमकां खबर आसा जेन्ना गेले ते इलेक्शनाक हारलेले आमचे जीपीसीसी प्रेसिडेंट हे इलेक्शनाकूय हारलेले आनी म्हाका दिसता तेणेच आपले राजिनामा दिल्लो आसा आनी तेणें आपलो रिप्लेसमेंट मागिल्ले कडेन आसा. अजुनूय तेणें मागलो ना म्हणजे अजुनूय ताका रिप्लेस केलें ना.
म्हाका दिसता ताका रिप्लेस करतले. सो तेजेर आनी हांवें उलोवपाक म्हाका दिसना गरज आसा म्हूण. रिप्लेस जायना कित्याक? खंय व्हडलां हांवें आयकलां की तुमी कोणूच ती जबाबदारी घेवपाक तयार ना म्हूण. नाकाच म्हूण असली परिस्थिती पार्टी आसतना आनी कोण घेतली ती जबाबदारी काय म्हूण. तुवें बाकीच्या विचारपा जाय जो केसीस येतलो म्हूण भितात. म्हाज्यो केसीस काबार जाल्यो जे सरकारान आशिल्ले आनी जे इश्यू हांवेंच रेज केल्ले आसा एसेंब्लीन तेन्ना वेगळे वेगळे इश्यू थिंगा जे कोण कितून खंयचे गोश्टीन ते इन्वॉल्व आसा आनी भियेता तितून आपल्याचेर केस येयत म्हूण ते घोडी ओगी आसतले आनी ते दोश तुमी म्हाका दिता. म्हाका ओगी रावपाची गरज ना कित्याक आय वॉज ओन्ली डेप्युटी स्पीकर. सो म्हाका तसले कांय लागना. इवन ते एत्सांनी खंयचे ना 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 एत्सांनी पेपराचेर आनी काडटा की ते लँड एक्विजिशन ड्रॉप जाल्ले परत परत दाबोलेचे म्हाजेर आरोप घालता. हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्लो. फायल ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेव्हेन्यू मिनिस्टर, इट गोज टू चीफ मिनिस्टर एंड देन टू द कॅबिनेट. सो हाव आय एम रेस्पॉन्सिबल? आय एम ओन्ली द लोकल एमएलए. हांव प्रेशर म्हणजे हांव कॅबिनेटाक काय उंच की हांवें प्रेशर घायलो आनी हांव तितून भितर येयलो हें कितें उलोवप? सी देर इज अ सर्टन वे गव्हर्मेंट फंक्शन्स, देर इज अ सर्टन वे डिसिजन्स आर टेकन. आज समजा तुका जीपीसीसीचो प्रेसिडेंट जा म्हणून सांगले जातलो? आर यू रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? सी देर इज द क्वेश्चन ऑफ यू आर टॉकिंग कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग कंप्लिटली वॉट यू स्पोक अर्लियर वेन यू आर टॉकिंग ऑफ माय एक्सपल्शन. म्हाका भायर उडोवपाचें आसा म्हणून तुमी सांगला. सगळे मागता की म्हाका स्केप गोट करून कुट्टाडे म्हाजे खातीर जाला घोडी तेजे आदी म्हाका म्हाजे खातीर जाला. म्हाका कॅम्पेन चीफ कोणे हांवें काडलो म्हाकाच हांवें काडलो कॅम्पेन चीफ म्हणून सॅक केलो. देन इट बिकेम लायक अ वेव. ऑन February 14th which was Valentine Day हांवें ऑस्कर फेर्नांडिसा सांगिल्लें मंडोवी आमी रिवेरा बसले. सी आय नेवर न्यू आय एम सच अ इम्पॉर्टंट लीडर. सर्टन पीपल इन्क्लुडींग मोस्ट प्रिस्ट हॅव टोल्ड मी वी वर थिंकींग तुजें तोंड पळोवन आमी मातशे ओगी रावताले कित्याक तूं एकटोच झगडटा आनी कितें तरी काँग्रेसीचे खातीर करतलो आनी कितें तरी बदल हाडटलो हायकमांडाक सांगून. जे दिसा तुका काडला आतां पळय म्हूण. आनी म्हाका तेणी सांगला त्या प्रमाणे दिसलें हांवें ऑस्करजी सांगलें हो वेव कसो आमचे काँग्रेसीचे येता आनी खरें वेव जालो. म्हणून सगळे व्हडले व्हडले पडले पणस आनी आंबे पडटा तशे वाऱ्याचेर कशें पडटा बरो पावस येयलो काय तशे व्हडले व्हडले पणस आनी व्हडले व्हडले आंबे पडले. टू सिच्युएशन्स. एक सिच्युएशन आसा की जशें इतली दीस एक्शनच जालें ना तशी तुजेरूय एक्शन जावची ना आनी तुका घडये सांगपाक शकतात की चल तूं एक पळय मुखार व्हर. अशी परिस्थिती आयल्यार तूं घेतलो काय घेवचो ना? दॅट इज फर्स्ट क्वेश्चन. पयली ती परिस्थिती येवन दी. आय थिंक आय विल थिंक ऑफ क्रॉसिंग द ब्रिज ओनली वेन आय नियर द ब्रिज and I will accept if at all the presidency is given to me on certain conditions. Now there are 5 years for the next election. If I am the GPCC president for 3 or 4 years and on the eve of election again I am removed like how I was removed as campaign chief and what I have built up the organization, build up new faces which Congress can really be brightened and people will have faith on the Congress. These new people are going to come. Then if they are on the chopping list, the new people and old people are come back at the helm of affairs in the last year by nomination throwing me out. My concrete commitment की तू जर जबाबदारी घेतली नेक्स्ट इलेक्शनाक तूच आसतलो. Yes. Like how I continued 10 years for Youth Congress, I don't mind working only for the organization. म्हाका मंत्री नाका काय नाका पण म्हाका न्यू लोक फुडें हाडपाक जाय. हे जे लोकांनी रिजेक्ट केल्या ते परत नाका. परत फाल्यां तेच लोक परत हाडून म्हाका सांगले हे तुजे कॅन्डिडेट कशें जिखपाक शकता. म्हळ्यार फाल्यां तूं जर नेक्स्ट इलेक्शनाक जीपीसी प्रेसिडेंट आहा तूं चर्चिला टिकेट दिनाक म्हूण सांगतलो, जोकीक टिकेट दिनाक म्हूण सांगतलो, नार्वेकाराक टिकेट दिनाक म्हूण सांगतलो, सुभाष शिरोडकाराक टिकेट दिनाक म्हूण सांगतलो. हांव खंयची नांवां घेयना. हांवें जस्ट 4 नांव पयले हे देशान आनी गोंयान आनी सगळे कडेन लोक एम्बेसिडरान बसताले आनी फिएटीन बसताले. फिएट घेवप म्हळ्यार व्हडले आसताले एम्बेसिडर. दोनीच गाडयो आसल्यो. आज कसल्यो कसल्यो गाडयो येयला. आमची गस्ट अशी जाल्ली आसा काँग्रेसीन की बऱ्यो बऱ्यो गाडयो येयल्या फ्युएल एफिशियन्सी दिसपाक बऱ्यो तितून आमी बसनाका म्हणटा आमी म्हणटा ना फिएट गाडी सारकी बरी फिएटीनूच बसया. आनी कोण सांगता एम्बेसिडरान बसाव एम्बेसिडर गेले 32 वर्सां आसा एम्बेसिडर घट गाडी तितूनच बसा. अशें कशे लोक आयकतलो? एम्बेसिडर आनी फिएटीन बसतलो जेन्ना बऱ्यो बऱ्यो गाडयो आजकाल येयला ते आमी विचार करपाक जाय. कितें आमी विचार करना आनी सांडटा कितें आमी लास्ट आनी ब्लेम म्हाका स्केप गोट. लास्ट क्वेश्चन तेच स्केप गोटाचेर जाता. लास्ट क्वेश्चन व्हॉट इफ यू आर एक्सपेल्ड? Again let us think of crossing the bridge when I am going to be expelled. That is the worst thing that can happen. What will you do? See, म्हाका खबर आसा my conscience is very clear. I have not done anything wrong. I have been a loyal soldier of the party. After having worked so hard for the party, after giving my sweat and blood, having remained quite
in the last 5 years when I was not even in the cabinet. Thereafter, after having lost everything, not even having been accommodated as leader of opposition, still they think it prudent that I should be made a scapegoat and thrown out, as they have also tried earlier. Yeah. I will welcome the step. I will not feel sad, because I सांगला तशें, if a marriage does not work, then people divorce. When you're divorced, you don't get thrown out in the wind or on the road. You have various alternatives. I will pick those alternatives as and when they come, and they are already coming. When people think that Congress is going to divorce me, do you think those that offers are already coming? So I think- don't feel saddened, or I don't feel threatened, I don't feel bad about it. I know to enjoy every situation in my life. You must be getting many proposals, but do you think your existing political marriage with Congress is on the verge of breakup? I don't think so. At least I don't wish. You don't wish. I am a very stable person. I am a person who You bears. have many proposals. I have borne lot of humiliation before. I am still bearing it. I will continue to bear for some time till I can bear it. But you know, even an innocent person or a simple person, if he is pushed too much against the wall, then things happen automatically. If it comes, you will accept it. What is that? If expulsion comes, you will accept it. There is no question of accepting or not accepting. Expulsion is expulsion. You are just thrown out. You are ready to face it. I have faced with fortitude bigger storms in my life. This will be just another one. This will be just another one. This may be another storm in my life. So but I will still call it a storm in a teacup if I am expelled. So I am not worried. या हाजेर आमी आयची मुलाखत सोंपयतात. खूप महत्वाची मुलाखत आशिल्ली. आपल्या काडल्यार सुद्दां मॉविन सेस इट इज जस्ट स्टॉर्म इन अ टी कप. तुम्ही आयल्या इतलो सगळो बोवाळ चल्ला. ही मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग. Pleasure talking to you too. Yeah.